गोंयांतल्या सगळ्या शाळांनी 1ली ते 10वी मेरेन कोंकणी नाजाल्यार मराठी भाशा सक्तीची करपाची शिफारस राजभाशा सल्लागार समितीन शेनवारा जाल्ल्या बसकेन केली। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या येजमानके खाला पर्वरे सचिवालयांत ही बसका जाली। सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक राजभाशेचे खासा प्रशिक्षण दिवपाची खासा येवजण चालीक लावपाचें समितीन थारायलां। राजभाशा कायद्याचे जे नेम जे आसा ते नेम करपा पासत एक उपसमिती करपाचो सरकारान निर्णय घेतला आनी ही उपसमिती 45 दिसां भितर आपलो अहवाल सादर करतली। ताजे उपरांत राजभास प्रशिक्षण येवजण ह्या येवजणे खाला सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर राज्यभर तांकां ट्रेनिंग दिवपाची प्रशिक्षण दिवपाची कार्यावळ आमी आंखल्या आनी स्वता संचालनालयांत परमनंट ट्रेनिंग सेंटर कायमस्वरूपी केंद्र स्थापन करपाचो निर्णय घेतला। कोंकणी आनी मराठी ह्यो दोनूय भासो 1ली ते 10वी मेरेन सक्तीच्यो जावच्यो असो एक निर्णय जाला आनी ह्या दोनूय भाशांच्या संदर्भांत हो विचार हांगासर आयिल्लो आसा। 1ली ते 10वी मेरेन कोंकणी किंवा मराठी ह्या भाशांची सक्ती जातली, शिक्षणांत कंपल्सरी शिकचें पडटलें अशे तरेचो निर्णय हांगासर ह्या हातून जाला। ह्या बैठकीन तो आयिल्लो आसा चर्चेक आनी सरकार त्या संदर्भांत योग्य तो निर्णय घेवन ह्या कोंकणी आनी मराठी ह्या दोनूय भासांची राखण करतलो अशे तरेची एक चर्चा सकारात्मक चर्चा हांगासर ह्या बैठकीन जाल्ली आसा। ह्या वर्साचो शिगमोत्सव मोठ्या दबाज्यान मनयतले अशें पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकरान सांगलें। 27 मार्च सावन शिगम्याच्या मिरवणुकेक सुरवात जाता आनी 10 एप्रिल मेरेन त्यो चलतल्यो। पणजे शिगम्या निमतान 7 दिसांच्या कार्यावळींचें आयोजन केलां। ह्या वेळार कांय कलाकारांचो भोवमान करतले अशें पणजे शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेप्यान सांगलें। ह्या सरकाराच्या धोरणाप्रमाणे शिगमोत्सव आसूं किंवा बाकीचे सगळे जे आमचे कल्चरल इव्हेंट जे आमी फेस्तां म्हणटा ही फेस्तां बरी जावप आनी जगाक ती बरी करून दाखोवप लोकां पर्यंत जगा पर्यंत पावप हो सरकारचो उद्देश घेवन आमी कार्निवल केलो आनी करून दाखयलो। आनी आतां जो 27 तारखेच्यान ह्या म्हयन्याच्या जो शिगमोत्सव सुरू जाता हेका लागून सादारणशे सरकारान प्रायज मनी म्हणून 66 लाख 66 lakhs हे थेल्ले आसा। इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर सादारणशे 1 कोटी 14 लाख थेल्ले आसा। शिगमोत्सव हो कितें हो जगा पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न हे सरकार करतले। आमची गांवांतली संस्कृती मिनिस्टरान सांगिल्ल्या प्रमाणे प्रोजेक्ट करपाचो आनी ती अजून पासून गेले 25 वर्सांक आमचो प्रयत्न चालू आसा। तशेंच वर्स पद्दती प्रमाणे आमी आर्टिस्टांक जे 25 वर्सां आमी फेलिसिटेट करीत आयल्या तशें अंदूय आमी आर्टिस्टांक फेलिसिटेट करतले। 3 आर्टिस्ट अंदू सिलेक्ट केल्ले आसा। एक श्री मधुसूदन चारी जो भजनी आर्टिस्ट आसा, तशीच तियात्री श्रीमती जोझफीन डायस सांताक्रुजची आनी श्री मनोहर सातड्डेकर वय बी हार्मोनियम प्लेयर आमचे 25व्या वर्सान पदार्पण जाता। सरकारान इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या दृश्टीन आमकां 20 लाख रुपया दिल्ले आसा म्हणून आमी एक वीक लॉंग प्रोग्राम आमी तयारी केल्ली आसा। जो पणजेचो फ्लोट आसा ते शेनवारा आसतलो 30 तारखेक। भेदभाव करनासतना आनी सगळ्यांनी एकठांय येवन अंत्रुज म्हालांतलो शिगमो मनोवचो अशें आवाहन भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान केलां। राजकारण कुशीक दवरून शिगमो मनोवया आनी सरकारान मान्यताय दिल्ली समितीच शिगमो मनयतली अशें ढवळीकार म्हणटा। अंत्रुज म्हाल शिगमोत्सव समितीच्या कार्यालयाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार तो उलयतालो। फोंड्या तिस्कार हें कार्यालय उक्तें केलां। 24 मार्चाक म्हाड्डोळा म्हाळसादेवीक नाल्ल दवरतले आनी 27 मार्चाक फोंड्या शिगम्याची मिरवणूक जातली। हांव लोकांक उलो मारता की आमी सगळे एकठांय जावन हो शिगमोत्सव करचो, तांणी आमचे बरोबर येवचें आनी हो शिगमोत्सव करचो। कारण सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना सरकाराच्या व्यासपीठांतल्यान शिगमोत्सव जाता तेन्ना सरकार प्रत्येक गोष्टीत भाग घेता आनी त्या खातीरूच सरकारान जी कमिटी निवडल्या त्या कमिटीच्या अंतर्गतान आनी तांच्या माध्यमांतल्यानूच शिगमोत्सव साजरो जातलो। त्या खातीर हांव सगळ्या फोंडेच्या लोकांक
अंत्रुज महालांतल्या चारूय कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या लोकांक बरोबर घेवन वचपाचें वचन दिता आनी तांकांय हाक मारता की तांणी आमचे बरोबर येवन हो शिगमोत्सव मोठ्या दबाज्यान साजरो करचो. जेन्ना म्हाका कळ्ळें तेन्ना हांवें बाब रघुवीर देसाया जो ज्येश्ठ नागरीक जो सदांच आमचे बरोबर शिगमोत्सव साजरो करतालो ताका स्वता हांवें फोन केलो आनी ताका सांगलें की आमी भेदभाव दवरूं नये. आमी जसो पोरू शिगमोत्सव केल्लो ताजे पयलीं शिगमोत्सव केल्ले त्या प्रमाणे होय शिगमोत्सव करुया. पूण तरी आसतना तांकां परत एकदां हांव आव्हान करता की तांणी एकठांय येवन आमचे बरोबर शिगमोत्सव करचो जेणे करून लोकांक आमचे भितरले जे राजकारण आसा तें दिसचें न्हय. बस तिकेट दरवाडीचेर 7 दिसां भितर सरकारान निर्णय घेतलो ना जाल्यार 1 एप्रिलाच्यान उपासाक बसतले अशी शिटकावणी अखिल गोंय खाजगी बस धनी संघटनेन सरकाराक दिल्या. पयल्या 3 किलोमिटरांक 10 रुपया तिकेट करची अशी बस धनी संघटनेची मागणी आसा. आयज जेन्ना डिझल वाड जाता परत तेन्ना तिकेट वाडीची पळय जी प्रलंबीत मागणी आसा ती सरकारान जाता तितल्या बेगीन आमची करची. नाजाल्यार येता त्या 25 तारखेक फुडल्या सोमाराक येता त्या एक नोटीस दिली वयतली सरकाराक आनी जर तर 7 दिसां भितर जर निर्णय घेतलो ना जाल्यार 1 एप्रिलांच्यान आमी आमरण उपोशणाक वाहतूक खात्याच्या फुडल्यान बसतले. हो इशारो सरकाराक दिवंक सोदता आनी जे पळय कितें कॉन्सिक्वन्सीस जाता पळय ते पूर्णपणे ताका सरकार जबाबदार आसतलो, खास करून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार. कारण हो मनीस जो आसा तो आयज मुद्दम कोणाचो तरी राग काडपा ह्या धंद्याचेर तिडक काडटा अशें हांगासर खंय तरी एक स्पश्टपणान दिसून येता. पॅसेंजर टॅक्साचेर केल्ली वाड, ग्रीन टॅक्साचेर केल्ली वाड, नवी गाडी रजिस्टर करतना तिचेर सेस लावपाचो प्रयत्न, मागीर रजिस्ट्रेशन फी आसात किंवा ट्रान्सफर फी आसात हितून मोठ्या प्रमाणान भरमसाट केल्ली वाड. ह्यो सगळ्यो जर गोश्टी पळयल्यो जाल्यार एका वाटेन पयलींच बसवाले जे पळय आसा गेल्या 5-6 म्हयन्यांक वर्सभराक की डिझलाची वाड जाल्ल्या कारणान तिकेट वाडीची मागणी सरकारा कडेन करता. ती मागणी प्रलंबीत आसतना हेवी टॅक्सेशन करून बसवाल्याचे कंबरडे मोडपाचो प्रयत्न ह्या सरकारान आयज हांगासर केल्लो आसा. ह्या गोश्टीचो आमी निशेध करता. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.